बिर्डी साखळे वाळवंटी न्हंयतल्यान रेंव काडपाच्या प्रकरणांतल्यान मामलेदार सुटलो. जिल्लोधिकाऱ्याची मामलेदाराक क्लीन चीट. सर्कल इन्स्पेक्टरान मामलेदाराक सहकार्य केलें ना म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान कोर्टाक सांगला. हायकोर्टात घाल्ल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणे वेळार दिवचल मामलेदाराक शोकॉज नोटीस काडपाच्या हायकोर्टान जिल्लोधिकाऱ्याक आदेश दिल्ले. जिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज काडून मामलेदाराची खंय चौकशी केली. मामलेदारान खंय कारवाय करपाक टाळाटाळ केली ना. सर्कल इन्स्पेक्टरान मामलेदाराक जाय तशें सहकार्य करूंक ना. 13 जून 2024 दिसा दिवचलच्या तलाट्यान बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हूण रिपोर्ट दिल्लो. ताचेर मामलेदारान कित्याक कारवाय केली ना म्हूण कोर्टान प्रस्न केल्लो. जिल्लोधिकाऱ्यान रिपोर्ट दिलो तेन्नाचो मामलेदार प्रवीण गावस आनी थंय ड्युटेक आशिल्ले मामलेदार सिद्धार्थ प्रभू आनी विमोद दलालाक नोटीस काडून चौकशी केली. मामलेदार खंय डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर बिजी आशिल्लो. तरी ताणें पुलिसांक घेवन सुवातेर जॉयंट इन्स्पेक्शन करून बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार आडोवपाक यत्न केले. दुसऱ्या वाटेन जिल्लोधिकारी म्हणटा सर्कल अधिकाऱ्यान तलाट्याचो रिपोर्ट खंय मामलेदाराच्या नजरेक हाडून दिलो ना. मामलेदाराक आधार करपाक आशिल्ल्या सर्कल इन्स्पेक्टरान तलाट्याच्या रिपोर्टाचेर कांयच पावलां उखल्ली ना. रिपोर्ट दिलो तेन्ना थंय आशिल्ल्या सर्कल इन्स्पेक्टरान VSR घेतला. सगळे प्रकरण पळयल्यार घरा गेल्ल्या अधिकाऱ्याचेर रिपोर्टात आरोप केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ह्या प्रकरणात आता 15 जुलयाक परत सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.